सोशल मिडियाचेर सक्रिय आसच्या तुमकां आमचे विशीं म्हळ्यार क्रिस्तांव विशीं कोण कितें म्हणटा म्हूण तुमकां बरें कळीत आसा. कोण म्हणटा तुमी रईस बॅग मिशनरी आनी कोण म्हणटा क्रिस्तांव भारतांत सोडून आसात हाचे वरवीं हिंदुवांक आपाय आसा आनी कोण म्हणटात व्हड मापान मिशनरी मतांतर करन आसात, गेल्ल्यांक घरवापसी करीचे, मिशनरींक भायर तावन फंड्स येतात. असले जायतीं दुरसोण्यांक तुमी कान दिल्यात आसतले. असले दुरसोणे भारताच्या खंयच्याय कोणशार कोणगीय व्हडलो मंत्री वा अन्य धर्माचो कोणी एकलो मुखेली मात्र न्ही आमचे संगी कालपोर पर्यंत सांतमारी करतलो, मोंते फेस्ताक फुलां व्हरूंक दितलो, व्हडल्या फेस्ताक घरा येवन दुक्रम आशिल्लें चडच वाडन घेतलो, आमचो शेजारी उलयता. म्हाका ज्येश्ठ कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलाक तुमकां समेस्तांक स्वागत. तुमी पळोवन आसात फ्रायडे बुलेटीन. हांव जोशी सिद्धकट्टे कार्मेलीत. लोगों को ईसाई लोग लालच देके अपने धर्म में ये जोड़ लेते हैं. Really bad. We have heard so many attacks on Christians, like on churches also, on fathers, and especially on the people also. So we get really scared. We are really under threat, and therefore as Christian community we do come together to show our solidarity. आदल्या एपिसोडांत जुदेवांच्यो 10 कुळयो मायाक जाल्यात म्हणून हांवें थोडे विचार तुमच्या मुखार दवरले. तो व्हिडिओ पळोवंक ना तर हांगासर वयर लिंक येता, तो तुमी पयलें पळोवन येया. जुदेवांच्यो कुळयो देशांतर जावन मागीर मायाक जाल्यो म्हणटना भारतांत क्रिस्तांव सडल्यात, मतांतर जावन आसा म्हणून जावन आसची ती चर्चा म्हाका उडासाक आयली. क्रिस्तांवांचेर वा क्रिस्ती धर्माचेर 4 दुरसोणी आसात. एक, क्रिस्तांवांचो संको हिंदुआं परस चड आसा, हें हिंदुवांक आपाय. दुसरें, भायर तावन आयिल्ले मिशनरी मतांतर करतात. तिसरें, क्रिस्तांवांक वा मिशनरींक भायर तावन फंड्स येतात. आनी चवथें, भायलीं क्रिस्तांव संघटना भारतांत मतांतर करूंक पळयतात. इतिहासाचो आदार घेवन अंक्यांशाचो सोद करून असल्या दुरसोण्यांत कितलें सत आसा, कितली मिलावट आसा म्हण आज आमी पळोवया. पयल्यान क्रिस्तांवाचो संको सडला म्हण सांगतात तर कितलो सडला आनी कशें म्हणलें आमी समजचें. कोणीय एक आरोप घालता जाल्यार तें सत गी म्हण पळय नासतनाच ते मतलाबी म्हणून सांगून वाद पसून उडोवंक जायना. तर तांचे प्रकार भारतांत क्रिस्तांवाचो संको आज 5% पर्यंत आसा. प्रत्येक जावन आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, नागालँड तसल्या साबार राज्यांनी क्रिस्तांव जाल्ल्याचो संको व्हड आसा. पूण ते थोड्या क्रिस्ती पंगडाक सेरवल्ले आसून जनगणती काडटना क्रिस्तांव म्हणून लेख करूंक ना. दुसऱ्यान थोडे कडेन जातीचेर सरकाराचें रिजर्वेशन मेळटा आनी थोड्यो सवलत्यो मेळटात म्हणून क्रिस्तांव जाल्ल्यांनी जनगणती वेळार आपूण हिंदू म्हणून रजिस्टर केला. ते नवे क्रिस्तांव, पूण ते बाप्तिस्म घेतल्या उपरांत हेवशिनी ना तेवशिनी ना म्हणले बरें आसात. देखून लेख करतना ते क्रिस्तांव न्हय, पूण लेखा भायर ते क्रिस्तांव. अशें आसच्यांचो संको कितलो म्हणून कोणें सर्वे केल्लो ना, पूण हिंदू पंगडाचे म्हणटात ह्या रितीर अशे क्रिस्तांव जायते आसात. त्या देखून 5% क्रिस्तांव भारतांत आसात. आनी तांचो वाद कितें म्हळ्यार असल्यांक मिशनरींनी खाण दिवन, रावंक घर दिवन, शिकप, मेडिकल सवलत दिवन पॉकेट केला म्हणून तांचो आरोप. आजकाल बदलल्ल्या सर्व परिस्थितींक गमन दिता कातोलीक पवित्र सभा ह्या कामाक देवाना म्हणून सकटांक तुमकां कळीत आसा. तर आज हिंदू पंगडांनी बोट जगचे मिशनरी वा मतांतरी कोण? ते जावन आसात क्रिस्ती पंगडाचे, विविध पंगडाचे, जावंक प्रो योवा विटनेस, न्यू गॉस्पल, न्यू लायफ आनी हेर. हे पंगडाचे हिंदुवांक मात्र न्हय, कातोलिकांकी गरी घालून तांच्या पंगडाक रीग अशें करतात. म्हळ्यार हांचें काम मतांतर करचें न्हय, बगार आपल्या पंगडाचें सादेपण सोडोवचें. हाका मिशनरी वावर म्हूण कशें म्हणचें? पूण जर ते निजायकी क्रिस्ती धर्मा विशीं, जेजू विशीं शिकोवन दितात
आनी कुशे मनान आयिल्ल्यांक बाप्तिजमे दितात आनी त्या देखून ते पंगडाचे दगदणे बघतात जाल्यार कातोलीक पवित्र सभेन आमी तेनय आमकां आनी तांकां संबंदच ना म्हणून हात धुवंक जायना. पूण आमचो वाद कितें? आमचो क्रिस्तांवांचो वाद कितें? आमी जनगणती प्रकार सांगचे जाल्यार आमचो संख्यो उणो जाला. 1971 इसवेंत 2.6% आसुल्लो क्रिस्तांव जनसंख्यो 2011च्या जनगणती प्रकार 2.3% जाला. सांत तोमास जेजूच्या मरणात जिवंतपणा उपरांत फकत 20 वर्सां भितर भारताक पावलो आनी त्या पयल्या शतमानांत आनी ताचे उपरांत भारतांत कितलो मिसांव वावर जाला तो नीज जावन मिसांव वावर. केरळांत पयली इगर्ज बांदली 52 एडींत, म्हणजे सुमार 2000 वर्सां तावन थंय क्रिस्ती धर्म आसा. पूण संख्यान वाडवळ कितली जाल्या? अंकी आमचे प्रमाणे भारतांत क्रिस्तांव 1951 तावन 2011 पर्यंत त्या अवधेंत 0.03% उणेच जाल्यात. हाका 3 कारणां आसात आनी 3 न्हय म्हणूंक जायना. पयलें, वस्ते खातीर क्रिस्तांव देशांतर जाल्यात. जायते आमचे गोंयांतले, केरळांतले आनी मंगळुरी क्रिस्तांव युरोप, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ राष्ट्रांनी कुटुंबा समेत देशांतर गेल्यात. प्रत्येक जावन आनीकी चड तरणे जनांक भायल्या देशांनी वस्ती करूंक आशेता. हो संख्यो दिसान दीस चडत वेता शिवाय उणो जायना. दुसरें कारण शिकप आनी भलायकी सवलत. ब्रिटिशांच्या काळार ताणी दिवच्या रेल्वेज आनी हेर सरकारी हुद्द्यांनी कामाक लागून जायते क्रिस्तांव जाल्ले म्हणटात. पूण ब्रिटीश गेल्या उपरांत, भारत स्वतंत्र जाल्या उपरांत क्रिस्तांव मिशनरींनी दिल्ल्या शिकप आनी भलायकी सवलतीक लागून लोक क्रिस्तांव जालो म्हूण वाद आसा. तशें जावंकूच ना म्हणून आमी वाद मारूंक जायना. तशें घडलांच म्हूण घेवया. पूण हाचो परिणाम क्रिस्तांवाचो संख्यो उणो जावंक कारण जाला म्हूण येता. कसो म्हणटात? क्रिस्तांव चलयांक तशेंच चलयांक शिकप मेळटाच तांकां मेळिल्ल्या एक्सपोजर आनी अवेरनसाक लागून जिणयेचें मट्ट सुदरोवंक व्हड कामां तीं सोदूंक लागलीं. कुटुंब करतनाय अर्थीक परिस्थिती समजून आदीं 10-12 भुरगीं जावचे कडेन 4-5 आनी उपरांत 3-2 आनी एकच पुरो म्हणल्यार निर्धाराक पावली. पूण हेर धर्मांनी तशें न्हय. भारतीय हिंदू आनी मुस्लीम समाज थळा मट्टातावन शिकपाक उक्ती जावंक नातली. मस्त गळाय जाली. मस्त वर्सां उपरांत ताणें शिकपाक मुखार सरली. क्रिस्तांवां कुटुंबा हिताचें येवजण पाळूंक लागल्यार हिंदू आनी मुस्लिमांची कुटुंबा वेवस्थेंत बिलकुल सोडदोड जाली ना. तशें साबार काळ तांचो जल्म संख्यो क्रिस्तांव प्रास सडत आसलो. तांकां तुलन करतना आमच्यांत बर्थ रेट स्पर्ध्याक रावली ना. इतलें जावंक सुमार 60-70 वर्सां काण गेल्यात. आनी तिसरें कारण, भारतीय पवित्र सभा दगदणेंत वाडिल्ली न्हय. जनसंख्या लेखान पळोवंक गेल्यार भारतांत क्रिस्तांव एक फेलियर म्हूण येता वा सलवणी म्हूण येता. क्रिस्तांव धर्म भारतांत एक सलवणी जनसंख्या लेखान पळयतना. कित्याक अशें? क्रिस्ती धर्म प्रचार जावंक भारतांत अवकाश नातलो गी. सगळ्या संवसाराच्या विविध राष्ट्रांचे लेख काडल्यार भारतांत क्रिस्तांव मिशनरींक मेळिल्ले तितलो सलीस प्रवेश हेर खंयसरी मेळिल्लो उणो. भारतांत क्रिस्ती धर्म प्रचार करचे मिशनरी कांय उणे नातले वा तांचे आयकोवचो लोकूय कांय उणो नातलो. निजायकी हेर देशांनी मिशनरींनी क्रिस्ती धर्म पासारूंक काडिल्ली वावंट भारतांत गेल्ले वावंटी प्रास 10 वांट्यांनी चड आसा. क्रिस्तांव धर्म प्रचाराक भारतांत असली एक फिलॉसॉफी वा संस्कृती फूड करूंक मेळ्ळी जी भोवशा हेर खंयच्याय देशांनी मेळोंक ना. भारतांत धर्म प्रचार करूंक व्हड प्रतिरोध कोणाय तावन आयिल्लो ना. भारताची फिलॉसॉफी आनी हिंदू धर्माक मिशनरीन दिल्लो क्रिस्त तांच्यो शिकवण्यो विशेश बोलत्यो आनी विंगड म्हूण बगलेंच ना. वा मिशनरींनी जें कितें क्रिस्तांव विशयान सांगलें तें कितेंय हिंदू धर्मा विरोध म्हूण तांणी घेतिल्लें ना. कित्याक हिंदू फिलॉसॉफी सक्कड धर्मांक मडय घालची जाल्ल्यान क्रिस्त तांच्या 330 देवां पैकी एकलो जालो. क्रिस्ताची शिकवणी आनी एक शिकवण जाले शिवाय ती एक विशिश्ट शिकवण म्हूण तांकां बगलें ना.
केदाळय धर्म प्रचाराक वेताना विरोध पण मेळटले जाल्यार हांगासर मेळिल्ली प्रतिक्रिया पळोवन मिशनरी कालुगुले जाले. ही प्रतिक्रिया तांकां नवीच. तुम्ही पवित्र सभेची चरित्र वस्तून पळया. केदाळा पर्यंत पवित्र सभेक वा ख्रिस्ती धर्माक आनी ताच्या फाटलावदारांक प्रतिरोध वा विरोध मेळ्ळो ना तोवळ पर्यंत ते संख्यान थंय वाडूंक नात. देखून तेर्तुलियन म्हणलो देवशास्त्री म्हणटा मार्तिरांचें रगत पवित्र सभेच्या उगमाचें बी. भारतांत मंथनाच्या लोकांतय क्रिस्तांव जावची कांय उडूर नातली. मात्र न्ही क्रिस्तांव जातेल्यांक कसलोय प्रतिरोध तांचे ताव नातलो. कारण मॉनियर विलियम्स म्हणलो संस्कृत विद्वांस 1878 इस्वेंत बरयता क्रिस्ती मिशनरींक भारतांत धर्म प्रचाराक व्हड आडखळ जाल्ली म्हळ्यार भारतीयांक तांच्या धर्माचेर जिणये रितीचेर आसचो मोग आनी त्या धर्माचो स्वभाव. हिंदू धर्माचो स्वभाव म्हळ्यार कितें? हिंदू धर्म सक्कट तत्वांक देवांक स्विकार करता. 330 करोड देवां मदें तांकां क्रिस्त आनी एकलो जाता. हिंदू म्हणाले आमकां हिंदुवांक मतांतर जावची गरज कितें? आमी क्रिस्ताची तत्वां आदी तावनूच पाळटा. महात्मा गांधी ताच्या आत्मचरित्रेंत तशेंच थोड्या पत्रांनी उल्लेख करता. कितलेगी फावटी इंग्लेजांनी ताका मत बदलूंक बाप्तिस्म घेवंक उत्तेजन दिल्लें आसा खंय. गांधीक क्रिस्ताच्या दोंगरावयल्या प्रसंगांत चड आसक्त आसली आनी त्या देखून दोंगरावयलो प्रसंग ताका लागशिलो. पूण तितले खातीर ताणें बाप्तिस्म घेवची गरज ताका दिसली ना. क्रिस्ता विशीं उक्त्यान तो उलयतलो. ताका तांतू कांय लज अवमर्याद दिसनातली. ताचे मित्र इंग्लेजगार जायते असले. तांणी बाप्तिस्म घेजे म्हणल्याक गांधी म्हणटा तुमची रीत रिवाज म्हजेर हांवें घेवची गरज म्हाका दिसना. कित्याक हांव क्रिस्तांव धर्म एकमात्र नीज धर्म म्हूण मानिना. हातूंत स्पश्ट जाता की हिंदू धर्मांत मुखेल वळ्यांत आसल्ल्यांक क्रिस्ता थंय परतूंक मिशनरींक बारीस कश्ट मारले. ह्याच वेळा हिंदुवांनी धर्मांतवन भायर दवरल्या समुदायांतय मिशनरी गेले आनी तांकां मिशनरींनी वयर काडूंक पळयले. कित्याक तांकां जाती लेखान भायर गेल्ले जाल्ल्यान ते आर्थीक रितीन सलवाल्ले. सामाजीक स्तरार सकयल्या वर्गाचे ते जाल्ले. तांकां मिशनरींनी आर्थीक कुमोग दिली. भुरग्यांक शिकपा खातीर इस्कोलां सुरू केलीं. फॅक्टरी घालून जायत्यांक कामां दिलीं. अशें खंयसर जाती निबान देवळाक रीग नातल्या वेळार इगर्जेंत तांकां सगळ्यांक रीग मेळ्ळें. शिकप दिवंक इन्कार केल्ले समाजांत भुरग्यांक मिशनरी तावन शिकप मेळ्ळें. अस्पृश्य म्हण आसल्ल्यांगेर मिशनरी जेवले सयत. तर आतां ह्या समुदायांक मिशनरी लागीं जाले ते खंडीत. भारतांत क्रिस्तांव जनसंख्यो सडच्यांत कितलो सलवला म्हणून एशिया खंडांत हेर जाग्यांनी कितल्या मापान आज क्रिस्तांव आसात म्हणलें लेखाक घेचें पडटा. भारत प्रास एशिया खंडाच्या हेर जाग्यांनी क्रिस्ती धर्म प्रचार करूंक कांय सलीस नातलें. आडखळी सबार आसल्यो पूण आज तांची गजाल वेगळीच जाल्या. साऊथ कोरियांत 29.3%, फिलिपायन्सांत 85.5%, श्रीलंकांत 7.5%, म्यानमारांत 7.9% आनी इंडिया प्रास कितल्यागी दशकां उपरांत क्रिस्ती धर्म चीनाक पावलो तरी आज चीनांत 4.5% क्रिस्तांव थंय आसात. सुमार 2 मिलियनांतावन स्थळीय भारतीय आनी भायल्या मिशनरींनी भारताच्या सामाजीक वाडावळीक बदलावणेक जायती देणगी दिल्या. ब्रिटिशांच्या आनी पोर्चुगीसांच्या काळार आयिल्ले मिशनरी भारताचे हे मातयेर जियेले. हांगाची संस्कृती घेवन भास शिकोवन उलयले, बरोवंक लागले. ह्या मातयेच्या लोकांची सेवा करून तांणी हांगाच वसवास सोडिल्लो आसा. भारतांत वावर करच्या आशेन विलियम कॅरी म्हणलो एक ब्रिटीश बॅप्टिस्ट मिशनरी बेंगालांत रावतालो. ताणें 1802 इस्वेंत रामायण आनी महाभारता संस्कृतांतवन बेंगाली भाशेक तर्जुमो केल्लो. केरळांत बेंजामिन बेली म्हणल्या मिशनरीन प्रिंटींग प्रेस सुरवात केल्लें. CF अँड्रूज आनी R कीतन म्हणले मिशनरी महात्मा गांधी सांगाता मेळोवन भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर प्रत्यक्ष जावन वावुरले आसात. अमेरिकाचो मिशनरी R कीतन हाका ब्रिटिशांनी भारतांतवन धांवडायिल्लो खंय. भारत ब्रिटिशांतवन स्वतंत्र जाल्लेंच भारताचो गव्हर्नर जनरल C राजगोपालाचारी हाणें ह्या मिशनरीक फाटीं आपोवन
वेलकम टू फ्री इंडिया म्हणलें खंय आनी तो येवन मोरा पर्यंत तामिळनाडांत जियेल्लो आनी कोलकाताच्या मदर तेरेजाक विसरूंक कोणाक जायत. अल्बेनियांतून येवन खोडा पिडेन बुडल्या कोलकाताच्या बिदींनी तेणें पिडेस्तांक दिल्ले सेवेन ती सगळ्या भारताक बरी समार्यकार जाल्ली म्हणच्याक कांय दुबाव ना. ती जल्मान भारती न्हय तरी मरतना तिका भारताची दूव म्हणा, कित्याक तिचे बरी भारतीयांचेर हेर कोणेय मोग दाखयलो ना. दाखल्या प्रमाणे 1970 इस्वेतावन फुडें भायर तावन मिशनरी भारताक आयिल्ले नात म्हणटात. पूण आज भारताची पवित्र सभा स्थळी जावन आसची आमीच सांबाळना आसा. एका काळार भायर तावन मिशनरी हांगा आयिल्ले तर आतां हे मातयेची भुरगीं भायर वचून क्रिस्ताचे सेवेक लागल्यांत म्हणलेंच दादोसकायचें जैत न्हय गे. तर संख्यान कोण कितले आसात म्हणलें लेख न्हय, कोण कितले आनी कोणाचेर बरवसता म्हणल्याचेर समुदाय वाडटा. जेसून म्हणलें आसा, तुमी संवसाराचें मीठ. पिठाक घाल्ली खमीर, मीठ वा खमीर चिमटीभर तरी तांणी हाडच्या बदलावणेंत आटपता तांचें मोल आनी बोल. फ्रायडे बुलेटिनाचे व्हिडिओ तुमकां जाणवायचे म्हूण बघतात तर जरूर हेरांक शेअर करा. चॅनलाक येदोळ तुमी सबस्क्रायब करूंक ना तर आतांच तुमी सबस्क्रायब करा, बेल बटन दाबा, अशें आमचे मुख्य व्हिडिओ तुमकां वेळार पावतले. तर परत मेळया मुख्य फ्रायडे बुलेटिनांत. मोग आसो, देव बरें करूं.